आम आदमी पार्टीची जी मिटींग हांगा जाली ताका प्रचंड असो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. एक सादारण ल्हानसो वॉर्ड आसा रक्तगडावलो जेचो पंच जो आसा तो आमचो दुर्गाप्रसाद वैद्य आसा आणि जी मिटींग तेणे आयोजीत केली हांगा तितून रिस्पॉन्स जो आसा आमकां 100% मेळ्ळो. आणि हे जे लोक आसात ते प्रामाणिकपणे मुखाल्ले वेळार आम आदमी पार्टी बरोबर रावतले आयच्या हेतून सिद्ध जाता. आम आदमी पार्टी लोकांक तरी नवी असली पण दिल्लीक तेणे अत्यंत बरी बरी कामां करून दाखयली आसात. लोक खुश आसात. लोकांनी तांकां दुसरे फाटी सत्ता दिल्ली आसा आणि तिसरे फाटी तांकां दिल्ली सत्ता मेळटली. पूण तेजे अनुकरण जे आसा ते आमी गोंयकारांनी थोडे करपाची गरज आसा. ही मस्करीची गजाल न्ही. जी कितें आमी दिवंक सोदतात आमचो दुधाचो पेलो जो आसा तो काटोकाट भरलेलो आसा पूण ह्या लोकांनी तितून थोडी खडसगर घालून ती आनी गोड करपाची आसा. म्हणजे आम आदमीक जो जळीमळी आज गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान रिस्पॉन्स मेळटा ताजे वयल्यान म्हाका दिसता की येतो जो काळ पळय आसा तो आम आदमी पक्षाचो सरकाराचो आसतलो. ज्यो कितें योजना आसतल्यो जाहीरनाम्यान आमी नंतर सगळ्यो गजाली सांगतले. पूण आयज सादारणता सुरेश तिळवेन